मुसलमानांच्या गुलामगिरीवर लाथ मारून आपण आपला घोडा या सह्याद्रीच्या प्रयत्न असता तर या शिवाजीनं आपल्या हृदयाचा गाडीचा तुमच्या घोड्यांच्या टाकाखाली आणणार असता तो मला ओरडता कशाला तो कशाला बोलू मागच्या लाईनमध्ये तो माणूस बसलेला आहे त्याला ऐकायला त्याला ऐकवायला पाहिजे त्यांनाही पैसे दिले आता म्हणजे अवले पैसे माय ते पडायचा ते माय का आवाज माणे लाईन होता नाही आणि तुमचा थोडासा बालगंधर्वाच्या बाबतीत झालेला आहे की बालगंधर्व यांना फिल्मात घडा स्थितीत नाव घेतो त्याच्यावर त्याला 3 गडव्याचे गीत म्हणतात आणि धडाधड नाट्यगीत म्हणतो ते म्हणतो काय झालं जरा गीत छान झालं पण जरा दुसरं कळवट गीत व्हायला पाहिजे जरा दुसरं मागे म्हणत आता जरा तिसरं म्हणा मागे म्हणाला आता जरा पहिलं मला जरा माहिती नाही दुसऱ्या तिसऱ्या आणि पहिले नाही टेक्निकली नंतर आम्ही ते जुळवून घेऊ मला असल्या टेक्निकली टेक्निक कौशल्य कलाकारांना सोडून देऊ शकतात हांगा जर ऑस्ट्रेलिया आणि नॅगेटिव्ह टीम नवे काळांची टेक्नॉलॉजी आसा ती समजून घेतलेली आसा मायक म्हणून सगळ्यांक वेळात दिसता किंवा त्याला जर हांगा सर उलयलो मायका मुखार वा कॅमेरा मुखार येवपाक गडबडो करता आरे तुजे पायले मुखार आनी भुरग्या मुखार आशिल्लो पायले मुखार तरी तो गडबड करतलो दुसरे हांवें भुरग्यां वांगडा रावपाक हेचे फुडें बी हांव तेंच्या वांगडाच रावतलो म्हाका जितले ल्हान भुरग्यां वांगडा वचप तितले म्हाका खूब उमेद दिसता तेंचे वेगळे वेगळे क्रिएटीव कितें करपाचें सिद्धेश सारको आसा सिद्धेशाक आयज फिल्म एडिटींग कशें करप हें तेणें जिद्दीन तो शिकलेलो आसा हांव हे टीव्हीचे सगळ्यां कडेन मागता की आपली जो प्रयत्न केला जिद्द धरल्या की एक फुडें वचपाचो आमी आमचे गांवचें नांव वयर काडपा खातीर हांव तांकां अनंता कडेन मागता तांकां सगळ्या टिमी बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें आनी जे तरेन अक्षयाचो स्वभाव आतां आसा हेचे फुडें तसोच दवरून आमकां जर तो वयर पावलो तेन्ना आमचे पंचायतीचेर आमच्या गांवाचेर तेजें सदांच लक्ष आसचें तितलें सांगून हांव म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. अनिल भाई तें सॉंग आसा पळय तें तुका रॉक करून दिलें फाल्यां तुका सारकें मास्टर केलें सॉंग देता सकाळ फुडें तो म्हणलो ओके तें सॉंग धाडटालो हांव ताका परत 2 दिसांनी म्हाका आनी कितें तरी कळटालें भितर तें हांव परत अनिल भाई सांगलो भाई तें आसा पळय ताका मातशें रायट लेफ्ट कॉम्बिनेशन सारकें पडूना तें मातशें हांवें चेंज केलां मास्टर केलां आतां परत तुका धाडटा 2-4 ताका हांव कॉपीज करतालो आनी मागीर जो फायनल प्रॉडक्ट येता तो म्हाका कळटालो सो हातूंतल्यानूच हांव स्टुडियोंतलें काम शिकलो कारण त्या मनशा खातीर तो म्हजे कडेन येवनाशिल्लो जाल्यार हांव तेन्ना करूंक पावचो नाशिल्लो